गोळावले 70 न्हंयचे देगेर आयतारा सकाळी सगळ्यात पयलीं राना खात्याच्या अधिकाऱ्याक हो मेल्लो वाघ दिसलो. वाघाची बॉडी सगळी कुसल्या, अर्दो सांगाडो दिसता. 8 दिसां आदीं तरी तो मेला आसूये म्हूण दुबाव. ताका लागून ताच्या मरणाचें नेमकें कारण पोस्टमॉर्टमा वरवीं कळटा काय ना हाचेर रानवटी जीव अभ्यासकांक दुबाव. पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकरान वाघ मेला ते सुवातेर वचून पळोवणी केली. ती पासून जवळ तो 1-1.5 किलोमीटर अंतराचेर आसा आणि जी थंय सिद्ध्याची गुंफा आसा तेच्या पासूनय तो तितल्याच अंतराचेर आसा. आणि थंयसर पाण्याचो स्रोत आसा आणि वाघ ह्या पाण्याच्या खातीर थंय येत आसलो आणि बहुधा एकंदर थंय जर चित्र पळयलां थंय कांय रक्ताचे डागय आसा. तेचे वयल्यान कळटा की कसले तरी जनावर जे आसा ते मारलेले आसा. हेच्या पयलीं एक गाय आणि एक म्हस एका धनगर समाजाच्या कुटुंबाची त्यांच्या जगण्याचा आधार असली ती वाघान मारलेली. खरें म्हणजे त्याच्या उपरांत ह्या संदर्भान दक्ष जावन उपाययोजना म्हणजे येवचपाक जाय आसली ती उपाययोजना जाल्ली ना आणि ताका लागून अशा प्रकारच्यो दुर्घटना ज्यो आसा ह्यो वेगवेगळ्या वाठारांत भारतांत घडटात. पट्टेरी वाघाची जो मृत्यू जाल्लो आसा हो करून मृत्यू आसा आणि तो नर वाघ जो आसा तो मेल्लो आसा. एकंदर जवळ जवळ 3 ते 4 वर्सांचो हो वाघ आसपाक शकता आणि तेचे जो मृतदेह मेळ्ळेलो आसा तो पूर्णपणे कुजलेल्या अवस्थेन आसा आणि ताका लागून त्याच्या मृत्यूचें कारण जें आसा हें कारण निश्चित करपा खातीर शव विच्छेदन जावपाची गरज आसा. एकंदर त्या वाघाची परिस्थिती पळयली जाल्यार कळटा की 8 दीस जाले आसताले तो मरून आणि बहुधा ताका विष बाधा जावन तो मेल्लो आसपाक जाय. म्हणजे कोणी तरी विष घातला आसूंक जाय किंवा आणखी कसल्या तरी कारणान त्याचो मृत्यू जाल्लो आसूंक शकता. ह्या परिसरान वाघ आसा हे हेच्या पयलीं वन खात्याक कळ्ळालें. 70तल्या म्हादय अभयारण्यान जवळ जवळ 5 वाघाची वास्तव्य आसा. ही गजाल जी आसा ही 2 वर्सां पयलीं स्पश्ट जाल्ली आसली, परंतु त्या खातीर वन खात्यान जे पथक नियुक्त करपाक जाय व्याघ्र संवर्धना खातीर ते केल्ले ना. आणि एकंदर सध्या जर पळयले तर साधन सामुग्री आणि मनुष्यबळ जे आसा ते अपुरे आसा. जवळ जवळ 4 वाघ ह्या परिसरात आणखी आसा आणि ताका लागून हो वाघ जो आसा हो वाघ मेल्लो वाघ जो आसा तो एकंदर आमच्या वन खात्याच्या जो बेभरवशाचो कारभार आसा तेचेर प्रकाशझोत टाकता. आणि एकंदर हो पुराय वाठार जो आसा हो म्हादय अभयारण्याचो वाठार आसा आणि ह्या वाठारांत दर वर्सा संक्रांती पयलीं जी भुगूत जाता त्या भुगुतीच्या कार्यक्रमा खातीर जे थळावे लोक असले ते त्या सिद्धेश्वराच्या गुंफेन गेल्ले आणि त्यांच्याच दक्षपणाक लागून ही जी घटना घडलेली आसा ती प्रकाशान येयल्ली आसा. 5 ते 6 दिसां पयले मेलो असो दिसता पयले. एक 3 ते 4 वर्साचो असो मेल वाघ आसा. आणि पोस्टमॉर्टम बी कितें केला? हांव पोस्टमॉर्टम चालू आसा करपाक जाय. ओके ओके. थंय वाघ आहा कितें तुमकां इंटिमेशन बी लोकल्सांनी दिल्ले? वाघ मेला पडला थंय म्हणून एक इन्फॉर्मेशन दिल्ली आमच्या स्टाफांक कोणे तरी इन्फॉर्म केलें थंय. हां. कित्याक त्या जाग्याचेर कितें तरी देवाचें कार्य आसलेलें गांवाच्या लोकांचें सो लोक खुबशे त्या सायडीच्यान पास जाताले. सँच्युरीच्या भायर 2 जनावरां ह्या गेल्या 15 दिसान 10 दिसान मारलेली मारलेली. एक गायो बीर मारलेली आणि एक रेडो बीर मारलेलो. मस मारलेलो. मस्त मारलेले. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने.